कदंबा येरादारी महामंडळान हायड्रोलिक लिफ्टी हाडल्यात। गोयचे 145 कदंबा बशींनी रोखडीच व्हीलचेअर व्हरपाक मेळटली। 30 मे मेरेन 12 बस स्टँडांचेर हायड्रोलिक लिफ्ट दवरतले। ती वापरून विशेषांगी प्रवाशांक बसींत व्हीलचेअर भितर व्हरपाक मेळटली। कदंब येरादारी महामंडळाच्या हायड्रॉलिक लिफ्टीची आयज पणजे बस स्टँडाचेर चाचणी जाली। ही तपासणी ड्रॅगाचे अध्यक्ष आवलीन डिसा, सचिव विशांत नागवेकार, गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणाची वांगडी सचिव विजया आमरे आणि कदंब महामंडळाचे सरव्यवस्थापक संजय घाटे हांच्या हजेरीत जाली। अपंगूळ व्यक्तींक बशी तशेंच सरकारी इमारतींनी वचपाची सुविधा आसची हे खातीर ड्रॅग संस्थेन आवाज काडिल्लो। हे विशीं तांणी उच्च न्यायालयात याचिकाय दाखल केल्ली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कदंब महामंडळान ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या। हायड्रॉलिक लिफ्टीचे मजतीन अपंगूळ व्यक्तीक बशीच्या दारामेरेन पावपाक मेळटा। उपरांत बशींतल्यान देंवताना लेगीत हेच लिफ्टीचो वापर करून ताका सकयल देवपाक मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।